नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. शिरगांवा लयराई जात्रे वेळार चेंगराचेंगरी 6 जाणांक दुर्दैवी मरण, 8 जाण गंभीर, 70 जाणांक किरकोळ दुखापत. उपचारा खातीर म्हापशा, दिवचले आनी जीएमसीन केल्यात भरती. शिरगांवचे घडणुकेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन उक्तायले दुख्ख. मरण पावयिल्ल्या भक्तांच्या फामिलींचे केले सांत्वन. शिरगांव चेंगरा-चेंगरी उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांनी वचून केली जखमेची विचारपूस. मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींची भेट घेवन केले सांत्वन. जात्रे वेळार दोणाच्या 2 गटां मदीं जाल्ल्या वादाक लागून जाली चेंगरा-चेंगरी. सांगता देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर फुडल्या वर्साच्यान पयल्या दिसा फकत दोणांकूच घेतले. बायलांनी चवथ्या दिसाच्यान व्हरची ओट, देवस्थानाचे आवाहन. शिरगांव जाल्ले चेंगरा-चेंगरीन जखमी जाल्ल्या लोकांचेर वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी सुरू आसा उपचार. जीएमसीन 13, आजिलोंत 18, दिवचले 3 जाल्यार फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत एकलो भरती. शिरगांव चेंगरा-चेंगरीचो तपास करपा खातीर नेमल्या उच्चस्तरीय फॅक्ट फायंडींग समिती. फाल्यां मेरेन येतलो रिपोर्ट. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती. आता खबरो विस्तारांत. शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शुक्रारा मध्यान राती चेंगरा-चेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयले. 8 जाण गंभीर आसात. तांची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा. जाल्यार 60 ते 70 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. जखमींक उपचारा खातीर दिवचले, म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत आनी बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला. गोयचे फामाद शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फांतोडेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयले. 8 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार 40 ते 50 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. जखमी जाल्ल्या सगळ्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. जखमींचो आंकडो वाडपाकूय शकता. शेनवारा फांतोडेर 3 सुमार ही चेंगराचेंगरी जाली. सुरवातीक होम कुंडा कडेन वतना 2 जाण जमनीचेर कोसळ्ळे. ते उपरांत ही चेंगराचेंगरी जाली. ह्या वेळार रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या दुकानांचेर भावीक आनी धोंड कोसळ्ळे. ताका लागून दुकानांक विजेची पुरवण करपी लायटीच्यो तारी तुटिल्ल्यान कांय जाणांक लायटीचो शॉकूय लागलो. कांय लोक रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या कोयत्यो आनी माकनां विकपी दुकानांचेर कोसळ्ळे. ताका लागून तांकांय दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. पुलिशेन गर्देर नियंत्रण हाडून प्रकरण हाताळपाचो पुराय यत्न केलो. जात्रेक सुमार 2 लाख भाविकांची हजेरी आशिल्ली. मरण पाविल्ले भावीक सुर्या नयेकर, पडोशे 70, प्रतिभा कळंगुटकार, मानगादो खोर्ली, यशवंत केरकार, माडेल थिये, सागर नंदरगे, मठवाडा पिळगांव, आदित्य कवठणकार, औचितवाडो थिये, तनुजा कवठणकार, औचितवाडो थिये. तेचे चेडू सिरियस आहा. आतां दुसरो तो चेडूय मातसो सिरियस आहा. आतां तो किशोर कलंगूटकर, तो किशोर कलंगूटकर आतां पांय मोडून तेजे आतां कितें सारकें ना मरे. कशें न्हू कोणाक आतां कितें करतलें हेंचें जावपाक कारण म्हणजे कितें पुलिसांची देखभाल सारकी ना आनी म्हणजे दोणांची सारकी चूक आहा. दोणांची सारकी चूक आहा. हांगार येयले सगळे जाण हांगार म्हणजे कितें कोणाक म्हाका वचोंक जावो काय तुका वचोंक जावो. दुखला कळ्ळें. दुखल्ले थंय दुखल्ले. सकयल बायलां बी सगळीं पडली. तेंच्या वयरसून पळाले 2. हय, तेंच्या वयरसून पळाले म्हणजे ती चिराडली. ती बायल थंयसर तेजे गमट्यार कितें हयसर छातयेर कितें काय गमटे पांय पडलो आनी ती थंयसर तरी पूण हेंच्यान ताका खूब सपोर्ट केलो. आमचे फॅमिली मिन्स म्हाज्या कजन मामाचो चेडो आहा आनी कजन मामी आहा. तांकां आतां थंय हांगा घेवन येयले आमी. सारकी क्रिटिकल आसा. हय क्रिटिकल आसा. रिस्पॉन्स दिनाशिल्ली ती. ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाली ती सगळ्यांक सकयल उरली.
ताका काडपाक प्रॉब्लम जालो आमकां. लोक कितें मनशाच्या आंगाचेर चडोन धांवपा ना लागले? तो स्लोप आसलो कारण ते डायरेक्ट लोक सकयल पडले पळय तेच्या वयर 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 फोर्सान येयले ते सगळे एकामेकाच्या वयर उरले. फाटल्यान म्हणजे खंय? फाटल्यान म्हणजे आमी धोंड ते पावले देवळाच्या आयल्यान. हय देवळाच्या आयल्यान अंकणाच्या आयल्यान पावले. म्हणजे तुमी ते तळ्या कडेन न्हांवून तुमी फुडें देवळा कडेन वयताली? हय देवळा कडेन वयता आनी मागीर फाटल्यान कितें झगडी जाली दोनांचेच कितें तरी जाल्लें. म्हणजे दोणा भितर झगडी जाली? भितरच कितें तरी जाल्लें. मागीर तेन्नाच देव ते फास्ट येयले धोंड. झगडटा रस्त्यार येयले? ना ते फास्ट येयले ते घालून घेतले जाल्यार लोकांचे. फुडें मागीर गर्दी जाले बरोबर आमी मागीर पडले. हय पडले फुडें आमच्या फुडले पडले तेच्या फाटल्यान आमी बीन पडले. मागीर कितें जालें खबर ना. मागीर आमी उरले चिड्डोन उरली. कोणाक शॉक बी लागले कितें ते काय खबर ना. तुमी सामकी चिड्डोन उरली? हय चिड्डोनूच. शिरगांवचे दुर्दैवी घडणुके उपरांत भलायकी आणि 108 सेवा हाय अलर्टाचेर दवरल्या. दुसरे वटेन हे घडणुके उपरांत सगळ्यो सरकारी कार्यावळी फुडल्या 3 दिसां खातीर स्थगीत दवरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फातोडेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयले जाल्यार कितलेशेच जाण गंभीर आसात. 60 ते 70 जाण जखमी आशिल्ल्याचें कळटा. हे घडणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें दुख्ख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी तशेंच साबार केंद्रीय फुडाऱ्यांनी हे घडणुकेची दखल घेवन दुख्ख उक्तायलें. तशेंच मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींचें सांत्वन केलें. शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फातोडेर चेंगराचेंगरी जावन 6 भक्तांक मरण आयिल्लें. हे घडणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी तशेंच साबार केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलें. तशेंच मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींचें सांत्वन केलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांव लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान दिवचलचे उपअधीक्षक जिव्बा दळवी, पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते आनी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांची बदली केल्या. शिरगांवा घडिल्ल्या दुर्दैवी घडणुके विशीं निरपेक्ष चवकशी जावची म्हूण बदली केल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. SP North has transferred, Collector transfer, DYSP transfer, PI BKD transfer. इतक्या ट्रान्सफर इमिडिएट ऑर्डर्स काढलेले आसात. कारण खंयसरूच इन्क्वायरी बाधा येवपाक इन्क्वायरी फेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तितक्या लोकांची ट्रान्सफरींग आतांच काडलेली आसा. इवन दो द डेप्युटी कलेक्टर बिचोले हॅज ट्रान्सफर्ड. ओके रिपोर्ट आयले फेर रिपोर्ट आयल्या उपरांत बाकीच्या सगळ्यां कडल्यान म्हणजे तांच्या कडल्यानूय तेंचो फॅक्च्युअल रिपोर्ट्स मागला. SP नॉर्थ कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स आनी PI तांचे रिपोर्ट्स जे आसा पळय कितें जालें इन्क्लुडींग द फायर एंड सेफ्टी एमर्जन्सीज. थंयसर आमची एमर्जन्सी सर्विसीस कितें आशिल्लो हांवें रिपोर्ट मारलो. नो डावट एमर्जन्सी सर्विसीस ते आशिल्ले. एम्बुलन्सीज पयले 30 ते 35 पेशंट एम्बुलन्सीनीच शिफ्ट केल्या. थोडे पेशंट CSC बिचोली आजिलो हॉस्पिटल आनी मागीर गोवा मेडिकल हॉस्पिटल केला. शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रे वेळार जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता सयत जायत्या राजकीय फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांनी भेट दिवन उपचार घेवपी लोकांची विचारपूस केली. तशेंच चेंगराचेंगरीत मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींची भेट घेवन तांचें सांत्वन केलें. शिरगांवचे घडणुके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, खासदार सदानंद तानावडे, श्रीपाद नाईक, आमदार प्रेमेंद्र शेट, चंद्रकांत शेटये तशेंच निळकंठ हळणकारान हॉस्पिटलांत भेट दिवन जखमी जाल्ल्या भक्तांचे भलायकेची विचारपूस केली. पळयात. आज सुबह 4 से 5 बजे तक जो स्टैम्पेड हुआ, उस स्टैम्पेड में 6 लोगों की डेथ हो गई. अप्रॉक्सीमेटली 50 लोगों से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए. मुझे 5 बजे खबर मिलते ही मैं खुद होके वहाँ से निकला. हमारे पूरे पुलिस साइट पे थे, पुलिस पूरे कंट्रोल ले चुके थे. एक्चुअली जिन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की
डेथ हो चुकी थी। बाकी सभी लोगों के मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुद होके मैं पहले गया, वहाँ पे 2 लोग की डेड बॉडी थी, बाकी लोगों की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो इंसिडेंट्स के प्लेस से 6-7 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे थे। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था, वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया, वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ले लोकांक बऱ्यातले बरे उपचार दितले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। आयज म्हाका खूब दुख्ख जालां की लयराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा, स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांची जीवन गेल्लें आसा। पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा, पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो। शिरगांवां जाल्ली चेंगराचेंगरी हे प्रशासकीय अपयश आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायान केलो। पुलिशेच्या तत्परतेचेरूय ताणें प्रश्न उपरासल्यात, आयकात ताचें म्हणणें। 1000 पुलीस ऑफिसर आनी ड्रोन्स लयराई जात्रे खातीर सरकारान युटिलायज केल्या, तांकां कामाक लायल्या म्हणून। आनी ताजी मागीर आयकूंक येता की पयल्याच इतिहासान एक स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच लोक भायर पडल्या, कितलेशेच लोक सिरियस आसात म्हणून। आतां हें कशें कनेक्ट करपाचें हें म्हाका दिसता एक क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर, हो कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आनी हो सरकार इज अ सरकार ऑफ फोटो ऑप्स, की पब्लीक आपली इमेज मॅनेजमेंट करप आनी पब्लीक परसेप्शन मॅनेज करपाकूच सरकार आसा। शिरगांवां लयराईच्या जात्रे वेळार जो प्रकार घडला तो घडपाक नाकाशिल्लो। ह्या प्रकाराची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या। शिरगांव जाल्ली जात्रा 6 people have died and today जेन्ना आमी भितर गेले about 5 people are very serious, they are intubated, they are on ventilator and about another 12 people are there in the casualty receiving treatment. The doctors are doing their bit, but म्हाका दिसता हूंय ना हूंय आज there has to be an inquiry. What was the cause of this tragic death जे लोकांनी जालें? It points out towards the administration. It points out towards whether measures were taken in place. जेन्ना ही जात्रेक म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 ते 25 हजार लोक जाले, कित्याक हें जालें? येदे व्हडले प्रकरण घडटा आणि ते हाताळपा खातीर तालुका पावण्यावेले भलायकी केंद्रात एकूच दोतोर हे बरोबर न्ही अशें आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार सांगता। देवीच्या जेन्ना दर्शनाक वयता आमी तेन्ना आमी सगळे भावीक हितून दृश्टीन वयता, पूण ही यंत्रणा सगळी सारकी दवरपाची, जाग्यार दवरपाचें काम जें आसा तें सरकाराचें आसा। बिचोले हेल्थ सेंटरान फक्त एकटो डॉक्टर आसलो आनी एम्बुलन्सी पासून आसलो, सगळ्यांनी आपापल्याची गाडयेन, थोड्यांनी एम्बुलन्सीन, थोड्यांनी गाडयेनी हाडल्या, मागीर एम्बुलन्सी येयल्या। प्रिवेंटिव्ह मॅटर्स हे पयलीं करूंक जाय आसलें, थंय म्हाका दिसता डॉक्टर्स हे आसपाक एकटोच डॉक्टर आसलो। हरशीं म्हटल्यार एकटो डॉक्टर आसा म्हटल्यार येदे व्हडले तालुकाचो जो हेडक्वॉर्टर म्हणटा, हेड हॉस्पिटल म्हणटा, थंय एकटोच डॉक्टर आसा म्हटल्यार खंय ना खंय सामकें अशें दिसता की बाबा सरकाराक पडलेंच नासलें काय कितें। शिरगांवां जें कितें जालें ताचे वेल्यान सरकाराची आपतकालीन यंत्रणा पुरायेन अपयशी थारिल्ल्याचें दिश्टी पडटा अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकर सांगता। खंय तरी एक गजालीचें वायट दिसता की आमी थंय लोकां कडेन जे आमचे थंय धोरण आसा, आमची फॅमिली मेंबर्सूय थंय धोरण आसा, ते भावीक आसात आनी आमकां सांगलें की कांय गजाली एवॉयड करूंक शकल्यो वताल्यो, जसो देर वॉज नो एक्झीट प्लॅन फॉर द एम्बुलन्सीस, देर आर मायन्स वीच आर ऑपरेटींग देर, तांचो मायंड जो ऑपरेट करता पळय तांचे रस्ते वेगळे आसा, तातूंतल्यान एक जर देवळा कडल्यान जर कितें एमर्जन्सी जाली जाल्यार एक मातशी माती घालून जर एक बारीकसो रस्तो केल्लो जाल्यार एम्बुलन्सांक एक्झीट करपाक बरें जातलें आशिल्लें, पूण इट हॅज एक्सपोज डिजास्टर मॅनेजमेंट बाय दी गव्हर्मेंट। आय थिंक आमी आज ब्लेम गेम करून कांय अर्थ ना आनी म्हाका दिसता गरिबांची जी लायव्स आसा दे डोंट मॅटर। चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ल्या भक्तांचेर हॉस्पिटलांनी बरे तरेन उपचार सुरू आशिल्ल्याचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगलें। आज जिलो आनी गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत वचून तांणी जखमींची विचारपूस केली। हांव पयलीं हांगा वचून आजिलो हॉस्पिटलांनी वचून आयलो आनी आतां हांव GMC, कारण तेचे भितर मेजॉरिटी खुबशे जे धोरण आसले ते तो ग्रूप थिवेचो ग्रूप जो वयतालो
त्या ग्रुपान आशिल्ले आनी त्यामुळे पयल्या वेळाचेर अशाच पद्दतीची घटना गोंयांत घडली अशी जावं जायना आनी एकूण एक बऱ्या तरेचें प्रिकॉशन आनी काळजी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आसत किंवा ऑस्पेसियो आसत दोनी बिचोली PHC आसत सांखळी बऱ्या तरेन ट्रिटमेंट जी आसा इमिजिएटली केल्ली आसा. लयराई देवीचे जात्रे वेळार जो प्रकार घडलो तो अत्यंत दुर्दैवी आसा. लोकांनी फुडले 3 दीस जात्रेक गर्दी करची न्ही अशें आवाहन मोगोबाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर हांणी केलें. लोकां कडेन मागता ही घटना साराई देवळा कडेन घडल्या ती अत्यंत दुखदायक घटना आसा. लोकांनी कंट्रोल करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर लोकांनी ह्या जात्रेक उरिल्ले 3 दीस गर्दी न करपा खातीर आपूण थंय वचपाचें तात्पुरतें स्थगीत करा आनी जेन्ना सगळें सिच्युएशन नॉर्मल जाले नंतर जे तुमकां पड ओटी ती राख जी आसा त्याची ती लावपाची आसा तें सगळें करपाचें आसा तें करपा खातीर फुडल्या 6 दिसांत टप्प्याटप्प्यान कार्यरत रावा. एकदम गर्दी करून थंय वचचें न्हय अशी म्हजी नम्र विनंती. होळडोंचो आमदार कार्लोस फेरेरानूय GMCत वचून जखमी जाल्ल्या लोकांची विचारपूस केली. इट्स व्हेरी सॅड आय स्पीक जालें तें एंड दॅट वी हॅव सो मेनी पीपल डायिंग एंड ऑल्सो सो मेनी इंजर्ड. I think this should not have happened. It's a total failure of the administration not to have been prepared for such an event. And you have such a large crowd which is coming. And the entire machinery should have been geared up because things which can happen at the last minute you should be able to foresee. We spoke to the officers. आमी उलयलो तें कडेन हांव शिरगांव गेल्लो आनी आमी सगळे आमी फ्रॅक्चर आशिल्लो युरिया डेमॉन अर्जन डिकॉस्टर सगळे वांगडा आशिल्ले आनी डिस्कशन करता आसतना मुगे कॅल्क्युलेशन प्रमाणे दे वर नॉट प्रिपेर्ड फॉर दीस कायंड ऑफ अ कॉन्टिजन्सी आनी तें कितें जालें सद्दां वर्सां असो जाता जाता कांय जायना अशें करून तें सोडून दवरलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शिरगांव चेंगराचेंगरीचो तपास करपाक संदीप जॅकीस हांच्या मार्गदर्शनाखाला उच्चस्तरीय फॅक्ट फायंडींग समिती नेमल्या. शिरगांव चेंगराचेंगरी खोल्यान चवकशी जातली आनी ताचो अहवाल आयतारा मेरेन येतलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिली. शिरगांव श्री लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उच्चस्तरीय समितीची बसका घेतली. ह्या बसकेंत तांच्यांनी चेंगराचेंगरी कशी जाली हाची चवकशी करपा खातीर संदीप जॅकीस हांच्या मार्गदर्शनाखाला फॅक्ट फायंडींग समिती नेमल्या. तातूंत पुलीस उपमहासंचालक वर्षा शर्मा तशेंच दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांचो आस्पाव आसा. चेंगराचेंगरी जाल्ले सुवातेर हे तिवूय अधिकारी वचून थंय खोलायेन चवकशी करतले आनी हाचो आयतार मेरेन रिपोर्ट दितले. तशेंच फॅक्ट फायंडींग समितीचो रिपोर्ट आयले उपरांत कारणीभूतांचेर कारवाय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. जात्रेक दुखद घटना जाली त्या दुखद घटनेचो इन्क्वायरी करपा खातीर आज हाय लेवल कमिटीची मिटींग जाली. त्या मिटिंगेंत म्हजे बरोबर CS, DGP, SP नॉर्थ, कलेक्टर्स, सेक्रेटरी हेल्थ, डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, फायर एंड सर्विसीस हे सगळे हजर आशिल्ले. सगळे केल्या उपरांत सगळ्यां कडल्यान रिपोर्ट घेवपाचें थारलां. तो रिपोर्ट जो आसा ऑलरेडी तेंच्यांनी दिला. ॲट प्रेजेंट गोवा मेडिकल कॉलेजींत 13 लोक एडमीट आसा, 11 लोक एडमीट आसा आनी 8 लोक हे आजिलो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. 11 पैकी गोवा मेडिकल कॉलेजींतले 5 जाण हे इन्क्युबेटराचेर आसा, थोडेशे सिरियस आसा, बाकीचे सेटल जाल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आजिलो हॉस्पिटल बाकीच्या सगळ्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोले हांगासल्या सगळ्या पेशंटांक डिस्चार्ज दिले. दोनी कडेन आमचे वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स तांकां ट्रीट करता आनी तांकां बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा ही गोवा मेडिकल कॉलेजींनी दिता. ह्या इन्सिडंटाची पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर मॅजिस्ट्रेट कमिटी, फॅक्ट फायंडींग कमिटी, संदीप जॅकीस सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाज्या सकयल आमी आमचे संदीप जॅकीस ही कमिटी चेअर करता. श्रीमती वर्षा शर्मा DG रेंज मेंबर हाजे मेंबर आसा. परिमल अभिषेक डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट हाजो एक मेंबर आसा आनी टिकम सिंग वर्मा
SP साऊथ ह्या कमिटीचो मेंबर आसा. ते फॅक्ट फायंडींग थंयसर वतले, वेगवेगळ्या लोकांचे बी रिएक्शन्स घेतले. आमच्या SP, DYSP, PI आणि डेप्युटी कलेक्टर्स ह्या सगळ्यांकडे चौकशी करून बाकीचे सगळे रिपोर्ट्स जे आसा पळय हे सगळे रिपोर्ट्स घेवन फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स फाल्यां पर्यंत दितले. तशेंच ह्या प्रकरणाच्या फाटल्यान कोण आसा, कळत नकळत कोणाकडल्यान चूक जाल्यार ताचेरूय खर कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या. दर वर्सा जात्रा जात्रेक केन्ना अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स केन्ना जावंक ना. बट ह्या इन्सिडन्साच्या फाटल्यान कोण आसा आनी कोणी अशा पद्दतीची सपोज जरी हांव म्हणना कळत नकळत जर कोणा कडल्यान सुद्दां चूक जाला आसत जाल्यारूय बी म्हणजे तांकांय पनीश जावपाची गरज आसा. देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष हांव गेल्लो तेन्ना तांकां हांव मेळ्ळा, तेंच्याय कडेन डिस्कस केला वता आनी तांच्यांनी काही गोश्टी कॅमेराचेरूय सांगल्या, कॅमेराचेर आसा. शेवटी जात्रा ही सगळ्यांची आसता, जशी धोंडांची जशी लोकांची भावीक थंयसर येता तें सगळ्यांनी शिस्तीचें पालन करप गरजेचें आसा. लयराई देवीच्या जात्रे वेळार मरण पाविल्ल्यांच्या फॅमिलीक दरेकी 10 लाख रुपया जाल्यार जखमी जाल्ल्यांच्या फॅमिलीक दरेकी 1 लाख रुपया दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केलें. त्यांची डेथ जाली सरकाराच्या वतीन त्यांच्या कुटुंबिया खातीर कुटुंबियांच्या प्रती संवेदना आसा, आमकां दुख्ख आसा, आमी तेच्या दुख्खात सहभागी आसा. गेल्लो मनीस काय परत येवपाक शकना, पण आज हांव 4 जाणांच्या घरा कडेन पर्सनली वचून आयलो. मन म्हाजें खिन्न जालें इन्सिडन्स पळयल्या उपरांत. आनी एकेचो तर 10वी पास जाल्लो भुरगो आशिल्लो, ताचो तर म्हणजे घरांत आनी आदार कोण ना, ताची फक्त आवय आसा, तिका आनी दुसरो आदारूच कोण ना म्हणटा तसो. तिसरेचो तिजी 2 भुरगीं आसा. अशा सगळ्या लोकांक मदत करपा खातीर सरकारच्या वतीन जेंची डेथ जाल्या ताका आमी 10 लाख रुपीज दिवपाचें जाहीर करता. त्या सगळीं जाणांक 10 लाख रुपीज मेळटले. आनी जे क्रिटिकल एडमीट उरले ऑन द हॉस्पिटल बेसीस रिपोर्ट अशा लोकांकूय बी आमी 1-1 लाख रुपया दितले, तांकां मेजर इंजरीज जाल्या तितक्यांक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांवा लयराईच्या जात्रे वेळार शेनवारा फातोडेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयले. जात्रे वेळार नेमके कितें घडलें, कित्याक लागून चेंगराचेंगरी जाली, पळयात पुराय बातमी. शिरगांवा जात्रे वेळार जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत 6 जाणांक मरण आयले. लयराई जात्रेच्या इतिहासात अशी घडणूक केन्नाच घडूंक नाशिल्ली. फातोडे धोंडाच्या दोना गटां मदीं कितें तरी कोफुसांव जाले. ताका लागून अचकीत लोकांची आनी धोंडांची धांवधांव जाली आनी चेंगराचेंगरी जाली. एकाच दुकानात दिल्ल्या लायटीच्या कनेक्शनाच्यो वायरी तुटल्यो. ताका लागून कांय जाणांक शॉकूय लागलो. ह्या प्रकाराक 2च जबाबदार आसात अशें लयराई देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर सांगता. फुडल्या वेळार योग्य खबरदारी घेतले अशें ताचें म्हणणें. आमी जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा न्ही गव्हर्मेंट तितून इंटरफियर जावंक शकना, कित्याक की तांकां आमच्या पेक्षा त्या बाबतीन ते एक्सपर्ट आसता कशें मॅनेज करपाचें तें. आमी देवस्थान मॅनेज करूंक शकता पूण बाकीच्यो गोश्टी आपले टेक्निकल कश्यो ते करतात. पूण तुमी म्हणटा तातूंत तथ्य आसा. जर ह्या सायडीक केल्लें न्हू तो पयलीं MDR रोड हो पळय आहा न्हू, हो आतां रोड ओपन केला आसा न्हू, नवीन रोड आसा न्हू, घडला ते मूळ रोड न्ही, सायडीचो MDR रोड तो मूळ तो हे सायडीक आसा लेफ्ट हँड सायड. त्या रोडान जर इवन वे केल्ली जर नाल्यार एखाद्र टाळूंक शकताले. पूण कितें आसा, कितेंय जर म्हटलें नाल्यार दोणाची एक सायकोलॉजी कशी आहा ती कांय कळना न्ही. कित्याक आतां पर्यंत हें कितें आसा की आमी सदांच धोणाची बाजू घेता, कित्याक आमकां धोण हें सामकें प्रिय. कित्याक धोंडा आमचे लागून जात्रा आनी धोंड हेचें समीकरण आसा आनी त्या खातीर धोंडाचेर आमी क्रिटिसायज करूंक सोदिना. पूण तेंच्यांनी कांय पेशन्स धरपाक जाय, कित्याक ते इतकें व्रत धरता. गुडी पाडव्याचो शिवराक रावता ते 5 दीस कडक व्रत धरता होमखाणांतून वचपा जाय म्हणून. आनी अशा परिस्थितीन हेंच्यांनी कितें देवी कडेन लीन एक मग्न जावन तेंच्यांनी आपलें हें आसा पळय न्हू एक थंड तकलेन धोंडांनी मस्तेपणां करपाक जायना हें तुमचें मत. जी घडटा ते बरोबर व्हिडियोय पळयले आमी तेतूनय स्पश्ट जाता. आनी कितें आहा हे आमकां सततचे लोकांची कंप्लेन आसा की धोंडूच आमकां त्रास करता म्हणून. काही प्रमाणात आमी कमी पडले हेची आमी कबुली दिता. पूण आज आमी ह्या मिडिया कडेन अश्युरन्स दिला आमी ह्या बाबतींत वी विल एश्युअर्ड
आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आणि जाता जाल्यार ते रोडासाठी दुकानां लावून दिवचे ना, इलेक्ट्रिसिटीकूय टेम्पररी कनेक्शनाक ऑब्जेक्शन हाडटले, दिवपाक दिवचे ना. आणि जर शक्य आसा आणि महाजनांचें मत आमकां म्हत्वाचें आसता. महाजनांचें मत घेतल्यानंतर आमी वील डिसायड फॉर, आणि जर जाता नाल्यार आमी थंयसर कोणाकूच दुकानां दिवचे ना. येणाऱ्या काळान सुद्दां आमी रोखडे डिसिजन घेतले. फाटल्या वर्सा जात्रे वेळार एके बायलेक मरण आयिल्ले. ह्याय फावट 6 जाणांक मरण आयले. ताका लागून फुडल्या वर्सा सावन जात्रेच्या पयल्याच दिसा फकत धोंडाकूच प्रवेश दितले, हेर लोकांक घेवचे नात. जांकां वोटी भरपाची आसा त्या बायलांनी फुडल्या 4 दिसांनी येवचे अशें आव्हान महाजन अजय अनंत गांवकारान केले. हे लास्ट टायम कितें जालें, लास्ट इयर जात्रा जेन्ना जाल्ली तो एक बायल कॅज्युअलिटी जाली आनी ती एक्सपायर जाली थंय त्याच स्पॉटाक. आनी तो आमचे मिटिंगे आमी सांगलेलें की तो हॉट स्पॉट थंय सारकें सांबाळून कितें तें करपाक जाय जात्रेन. वर्सा वर्सा थंय चड गर्दी जाता, ती कित्याक कारणान थंय देवती आसा. सो लास्ट टायम आमी सांगलेलें थंय मेल्ली कारणान ते सांगलेलें की थंय मातशें चड हें स्ट्रिक्ट रावचें. तो आतां कितें जालें तें तोणाची झगडी जाली, दोणाचे व्हिडियो पळोवन दोणाची झगडी जाली. ती झगडी तडयेर जाल्ली, ती झगडी थंय मेरेन येयली. देवळान येवपाचें आसलें तें सगळें, तें मारामारी जाली, कोण पडलो तेजे वयर ते भुरगे उबे रावले, अशे व्हिडियो दिसूंक येता. सो आमी आतां कोणाक ब्लेम करपा, पॉलिटिक्स हितून कांय ना, हेणें करूंक ना तेणें करूंक ना म्हणल्यार ब्लेम सगळ्यांची. हांव म्हाजी ब्लेम म्हणटा, कित्याक हांव म्हाजी रेस्पॉन्सिबिलिटी आसली, कित्याक हांव म्हाजेरूच ब्लेम घेता, देवस्थानार घालता, सगळ्यांचीच ब्लेम, ऑल आर रेस्पॉन्सिबल. हे जात्रेक फकत 24 hours फकत दोणांक एंट्री दिवपाक देवळान पयल्या दिसा, कित्याक तेजे ते रिच्युअल्स आसता कितें ते तांकां पांय पडोंकूच जाय हांगा येवन देवक. आमी जर दुसरे लोक येता पळय, बायलां येता दुसरी, ती केन्ना येवन वोटी आपली भरूंक शकता 4 दीस तांकां. ही 24 वरां फकत दोणांक दिवपाची. शिरगांवा जात्रे वेळ जाल्यार दुर्घटनेचो सखोल तपास करप सुरू आसा. दोनाच्या दोना गटां मदीं वाद जाल्ल्यान चेंगराचेंगरी जाली, तशेंच लायटीचो शॉक लागिल्ल्याची शक्यताय आसा अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगले. पुलिसांनी सादूर रावन प्रकरण हाताळपा खातीर सगळे यत्न केले अशें ताचें म्हणणें. में ये किस वजह से ये स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मची, उसका अभी कारण कई तरह की बात कही जा रही है कि शॉक, बिजली का शॉक किसी को लगाया, उसकी अफवाह आई. उन सब चीज़ों, तमाम चीज़ों की जांच अभी हम कर रहे हैं. पर रिस्पांस काफ़ी तेज़ी से पुलिस ने और बाकी लोगों ने जो वहाँ पे थे किया, जिसकी वजह से इमिडिएटली लोगों को शिफ्ट किया गया यहाँ से हॉस्पिटल में. और उसमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की 6 लोगों की डेथ हुई है अभी तक, और बाकी 30 लोग इलाज पा रहे हैं. लेकिन पुलिस रिस्पांस की वजह से इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत छोटे इलाके में ही कन्फाइन किया गया, और बाकी जो एरिया थे जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग थे, वहाँ तक किसी तरह से कोई व्यवधान नहीं हुआ. जो यात्रा है वो चलती रही, और उसकी वजह से बाद में भी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई. पर ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें अभी जांच जारी है, और जांच के जो नतीजे होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे. ये कुछ वीडियोज भी आए हैं, और अभी जो उस समय आई विटनेस मौके पर मौजूद थे उन लोगों के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं. और एक बार जब ये जांच में तथ्य स्थापित हो जाएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.